रेल्वे दोट्टी मार्गा संदर्भात आपयल्ल्या जाहीर सुनावणेक लोकांचो विरोध आसतनाय मुरगांव उपजिल्लोधिकाऱ्यान सुनावणी घेवपाचें थारायिल्ल्यान विरोधी पक्षा सयत हेर आमदारूय थंय आयिल्ले. मात तांचें म्हणणें आयकुपाचें सोडात, उलटे तांकां दार बंद करून भायर उबेच दवरून तांचो अपमानूय केला. लोकांनी वेचून दिल्ल्या लोकप्रतिनिधींक मान दिवपाची शिस्त ज्या अधिकाऱ्याक ना, तो लोकांकडेन कसो वागता आसतलो हाचो अदमास येता, अशें विरोधी पक्ष मुखेली दिगंबर कामत म्हणटा. Violated the business rules for dealing with MLAs and elected representatives. These gates were closed. Now, nowhere in the country there are clear-cut guidelines by the government how to deal with the elected representatives. There is a set of rules to deal with MPs, MLAs, everybody. In fact, I am shocked. I'm now 27 years I have completed as MLA. I have dealt with lots of agitation. I have faced myself as the chief minister when I was in agitation. But we never stopped anybody from entering the chamber of the deputy collector. When we told them that you tell the deputy collector that we will sit in the chamber. He can come and meet us after the court. There is no problem. But we were told to wait for 15 minutes. I have told him that we'll take it up very seriously. Because this is not the way. This officer doesn't appear to be even knowing the basic rules, how to deal with MLAs, how to deal with elected, how he will deal with the common man. Person who doesn't know to behave with MLAs, to give respect to the elected representatives, how he will deal with the common man? Illegal. Because nobody had ever raised this issue. This was raised today itself. So हे ताणें असर्टेन करपाक जाय. तें करचे पयलीं तो जे भशेन पुलीस ताणें घाल्या आनी निवडून आयिल्ल्या लोकांक जर ते भशेन अशें ट्रीट करता, ताणें अडानीची सुपारी घेतल्या म्हणून कळटा. हे सरकारान सुपारी घेतल्या एक इल्लिगल प्रोजेक्ट गोंयकारांच्या माथ्यार मारपाक. आनी हे जे वागतात, प्रमोद सावंत उलयता की 60 वर्सां मुक्तीची तो सेलिब्रेट करता. कसली मुक्ती? हो सारको रिटर्न टू सालाजार मरे सारकें. हे जे भशेन ते वागतात ते अशें दिसता की पुर्तुगेज आनी तांचे भितर कांय फरक ना. आज निवडून आयिल्ल्या लोकांक जर अशें ट्रिटमेंट आहा आनी करतात एज इफ थंय न्युक्लियर बॉम्ब आशिल्ल्या भशेन कितें भितर. वॉट इज द बिहेवियर? इट लुक्स लायक दिस ऑफिसर हेज बीन स्पेसिफिकली ब्रॉट टू कंप्लीट द बाय हूक ऑर बाय क्रूक. एंड दीस इज बींग डन. सिनियर सिटीजनांक हांगा हाडिल्ले आहा. SOP आहा आयचे दिसाक. फॉर कोवीड देर इज एन SOP फॉर सिनियर सिटीजन. ते सगळे केले. तांकां जाय तेन्ना तांकां भितर उडोवपाक ते सेक्शन 144 लायतात. प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स अंडर पॅन्डेमीक एक्ट जाय तेन्ना लागता. नाजाल्यार सिनियर सिटीजनांक हाडून हियरींग घेवं येता. सो सरकार धांवता कित्याक? वॉट इज द नीड फॉर, वॉट इज द अर्जन्सी? बाय नो examining of the legalities. These are legal issues that we have raised. They have not got their legal issues settled. They have not even got advice. So what is the haste that we don't understand? So ते काल पळय ते नरेंद्र मोदी स्टेडियमाचे अडानी एंड म्हणून एक आहा, तशें दीस एंड लुक्स लायक अडानी एंड. तें पयलीं जालां तें क्वेश्चन इज नॉट ऑन दीस रेल्वेज एक्ट. रेल्वेज एक्ट दांत आहाय. तूं खावपाक सोमतोच. तुका आनी जमनीकूय खावपाचो. तो ते मेन जें पड पयलें क्वेश्चन केलां तेका पावर ना. आतां तें करपा जाय आनी हें करपा सेपरेट, एकल्या सेपरेट आनी दुसऱ्या सेपरेट एक प्रोजेक्ट जावपाक शकना. कायदो आहा. एक्विजिशन सेम जावपा जाय. आतां हे लँडान ऑपोजिशन आहा म्हूण तो कायदो लायला. आतां ते कायदे आमी ऑब्जेक्ट करताय. आमी एक्विजिशन म्हणटा तें सारकें युनिफॉर्म जावपा जाय. तुका एक कायदो, म्हाका एक कायदो आनी लोकांक एक कायदो जावपा जायना. If I say yes to this acquisition, it means that I am saying yes to destruction. Destruction of people's lives, destruction of people's houses, destruction of Goa's heritage. And this we cannot allow. Because this goes, see, Goa is a very, very small state. Okay? And it has just 2 districts. South Goa is 1 district. Shall we destroy South Goa so that the second track can be laid? For what benefit? And for whose benefit?